मोगाच्या भाव भयणींनो, आज आमी 6व्या आयताराक हे प्राचीत काळांत भितर सरल्यात आनी हो आयतार जावन आसा कश्टांचो आयतार वो ताळयांचो आयतार म्हणून आमी ताका पाचारतात. म्हणटूच ह्या आयताराक दोन बाजू आसात. पयली ती म्हणल्यार कश्टांची, दुसरी म्हणल्यार संतोसाची. आज आमकां जेजू गाडवार बसून हे जेरुजालेम प्रवेश करता हें आमकां दर एकल्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत कळीत जाता. म्हणटूच जेजू आमकां सांगता आपूण आप खोशेन आपले कश्ट सोंसता आनी ह्या कश्टा उद्देशी हो मोहिमेचो मुकूट जोडून घेता. म्हणटूच आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां बरोवन सांगता कश्ट सोंसतल्याच्या चाकराची खबर आमकां आयकूंक मेवता. म्हणटूच आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू हें आपलें देवीक सैम सोडून ह्या सोंसतल्या चाकराची हें आपोवणें घेवन हें मनीस सैम आपणावून हें सगळें तरेचें दूख सोंसता. म्हणटूच हो ल्हानसो नियाल भाव भयणींनो, फुडें वतना तुमीच सदांच आयकलोली ही गोडणी वो कथा तुमच्या कानार सादोवंक सोदता. एक पावटूय दोन गाडवां आसलेलीं, आवय गाडू आनी चेडू गाडू. हीं दोनूय गाडवांय एकामेका सोबें आपलो भासाभास करतालीं आनी तेन्नाच भासाभास करतना आवय गाडवान आपल्या भुरग्या सोबें विचारलें, तुजो आयच्या दिसाचो प्रवेश अनुभव कसो जालो? आनी तेन्नाच हें भुरगें गाडू रडून आपल्या आवयक सांगूंक लागलें, तें म्हणल्यार गेल्या आयताराक जेन्ना हांव जेजूक घेवन ह्या बाजारांत प्रवेश केलोलो तेन्ना म्हाका लोकांनी मान रेस्पेत मोग फावो केलो. पूण ह्याच आयताराक जेन्ना हांव एकसुरें ह्या बाजारांत गेलेलें तेन्ना लोक फातर घेवन म्हाका मारूंक लागलो आनी हो मान रेस्पेत मोग म्हाका दिनासतना लोकांक दिसलें हांव तांच्या बाजारांत वस्तू पाड करूंक आयलां. आनी तेन्नाच ह्या आवय गाडवान आपले दुये गाडवाक सांगलें, गेल्या आयताराक जे जेजूक घेवन तूं प्रवेश करतालें, जेजू जावन आसा व्हडल्यांतलो व्हडलो राजा, देखूनच लोकांनी तुका मान रेस्पेत मोग फावो केल्लो आनी हे पावटी जेजू तुज्या सांगाताक नासलो म्हणटूच हो मान रेस्पेत मोग तुका फावो जावंक ना. तेन्नाच हे चेडू गाडू ताका समजून आयलें, जेन्ना जेजू म्हज्या सांगाताक नासलो हो मान रेस्पेत मोग म्हाका फावो जावंक ना. पळय म्हज्या भाव भयणींनो, हो ल्हानसो नियाल करतना आमकां दर एकल्याक हे गोडणेचो उगडास करची गरज आसा. कित्याक आयचो आयतार कश्टांचो वो ताळयांचो आयतार आमकां दर एकल्याक उलो मारता. तो म्हणल्यार पयली वस्त आमच्या जिविताचेर नियाल करूंक. आयज संवसारांत गोडे आमी जियेतना मान रेस्पेत वो गोडे मोग सोदतात. आमी गोडे एकसुरी पडलेलीं आसात, पूण आमकां एकसूरपणांतलीं भायर काडटलीं जाल्यार मान रेस्पेत फावो जातलो जाल्यार हो मोग आमच्या जिवितांत मेळटलो जाल्यार आमकां दर एकल्याक पयली वस्त ती म्हणल्यार आमच्या जिवितांत जेजू काडूंक आमी गरज आसा. जेन्ना जेजूक घेवन आमच्या जिवितांत आमी प्रवेश करतलीं तेन्ना गोडे हो मान रेस्पेत मोग म्हाका आनी तुमकां फावो जातलो. म्हणटूच आयच्या आयताराक पयली वस्त ती म्हणल्यार आमी जेजूक घेवन आमच्या क्रिस्ती जिवितांत प्रवेश करूंक गरज आसा. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान आनी पयल्या वाचपान आमकां कळीत जाता. ती म्हणल्यार आमकां दर एकल्याक कश्ट दुमाडे फावो जाल्ले आसात. आमी गोडे दुयेंस पिडा सोंसतात आसतलीं, आमच्या जिवितांत आव्हानां अडचण्यो आसात आसतल्यो, आमकां गोडे तायण्यो लागू जाता आसतल्यो. पूण हे सगळे आमचे कश्ट दुमाडे जे परी जेजून देवाक भेटयले तेच परी आमी दर एकलीं आमचे कश्ट दुमाडे आमचे जेजूक भेटोवंक आमी गरज आसा. तेन्नाच गोडे आमी जेजू भाशेन मोहिमेचो मुकूट जोडूंक पावतलीं, जेन्ना आमी आमचे कश्ट दुमाडे सगळे आमच्या जेजूक भेटयतात तेन्ना. म्हणटूच आयच्या दिसाक निमाणी वस्त हांव तुमकां सांगूंक सोदतां ती म्हणल्यार जे परी जेरुजालेम लोकान जेजूक एक राजा म्हणून मानून घेतलो तेच परी म्हाका दिसता आमच्या जिवितांत आमी गोडे अर्थ हाडटलीं जाल्यार आमचें जिवीत तर
फळादीक कोत्तेली जाल्यार आमी दर एकली आमच्या जिविताचो राजा आमी जेजूक करूंक गरज आसा. जेन्ना जेजूक आमचो राजा कोत्तेली तेन्ना आमच्या जिवितान ओड जातलो, आमचें जिवीत गोडे फळादीक जातलें. म्हणटूच ह्या आयताराक हो ल्हानसो नियाळ कोत्ताना आमकां हे 3 वस्तूंची गरज आसा. पयली वस्त ती म्हणल्यार आमचे कोश्ट दुमाडे आमी देवाक भेटोवंक. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमी जेजूक घेवन आमच्या जिवितान प्रवेश करूंक. आनी तिसरी आनी निमाणी वस्त ती म्हणल्यार जेजूक आमच्या जिविताचो राजा म्हणून मानून घेवंक. म्हणटूच ह्या आयताराक आमच्या जिविताचेर लक्ष घालताना मागुया केरीतपणीन हे 3 वस्तू आमच्या जिवितान हाडूंक, जेजूक घेवन आमच्या जिविताचो प्रवेश करून आमचे कोश्ट दुमाडे आमी देवाक भेटोवन आनी होच जेजू आमच्या जिविताचो राजा म्हणून मानून घेवंक आमकां धीर आनी बळ देवाचें मागुया. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, हो ल्हानसो नियाळ तुमची ओत्मीक वाडाय करूंक कोत्ताना मागता आनी विनोती कोत्ता. तुमकां जर हो व्हिडिओ बरो लागलो जाल्यार एकामेका सवें वांटात आनी सदांच हे देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका आदार दियात ही खात्री म्हाका आसा. देखून आदी फुडेंच तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागता.